वीज खात्याकच सध्या पावर ना. खात्याक मुखेलीच ना. मुखेल वीज अभियंत्याचो पोस्टूच भरिल्लो ना. खात्यान सध्या लायनमॅन धरून 1350 कर्मचारी उणे पडटात. कोट्यांनी रुपयांचे लायटीचे सामान जाय. सर्व्हिस केबला सारकेले सामान ना म्हूण सांगून लोकांची कनेक्शनां आडावन दवरल्यात. वीज खात्याच्या कांय टेंडराक सध्या सप्लायर जापूच दिनात. लायटीचे बील 16% वाडले, मात सामान नाशिल्ल्यान लोकांची कामां वेळेर जायनात. पळयात रिपोर्ट. खात्याक मुखेली ना, कर्मचारी उणे, लायटीचे सामान ना. वीज खाते आणि हे वीज खात्याचे नाड्यार लोक कशे दीस काडटात पळयात. वीज खात्याक 20% कर्मचारी उणे आसात. खात्याक मुखेलीच ना, चीफ इंजिनियराचो पोस्ट भरिल्लो ना. वीज खात्यात 1360 कर्मचारी उणे आसात. वीज खात्यात वट्ट 103 इंजिनियर उणे, 860 लायनमॅन, सहाय्यक लायनमॅन उणे. जून 2012 सावन खात्यान घरगुती वापराचे लायटीचेर युनिटा फाटल्यान 16%, व्यावसायिक वापराचे लायटीचेर 9% जाल्यार उद्देगी वापराचेर लायटीचो प्रेस 10% वाडयला. मात फावो तितले लायटीचे सामान नाशिल्ल्यान लोकांची कामां 6 म्हयने तडीक लागनात. सद्याक 10,000 CFL लुमिनरीज, 10,000 CFL लॅम्प आनी 8,500 ट्यूबलायट फिचर्स घेवपाची प्रक्रिया चालू आसा. मात 250 वॅटाचे HPSV चॉक्स आनी इग्नेटर्स घेवपाक काडिल्ले टेंडराक एकाय सप्लायरान जाप दिल्ली ना. खातें आतां नव्यान टेंडर काडटा. वीज खात्या कडेन सद्याक सर्व्हिस केबल नाशिल्ल्यान लोकांची नवी कनेक्शनां घेतना बरेच हाल जातात. भाटांतल्या शिपणावळीचे मोटार कांय कडेन कनेक्शनांक लागून अडकल्यात. म्हयन्याचे म्हयने नवी कनेक्शनां मेळनात. पेड्ड्यार जाल्ले केबल बदलतले जाल्यार सुद्दां खात्या कडेन केबल नात. स्ट्रीट लायटीची तीच गत जाल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सोमारा होळी. बाजार रंगांनी फुल्ला. दर वर्सा नवे नवे तरेचे रंग. होळयेक गोंयकार तयार जाल्यात. रंगा बरोबर होळयेच्यो हेर गजाली आयल्यात. पसरकार म्हणटा अंदू गिरायक चड ना. रंगाच्यो पिचकाऱ्यो आनी बाकीच्यो गजालींचो प्रेसूय वाडला. पळयात हो रिपोर्ट. अलग अच्छा लगा पहले से थोड़ा महंगा है. पहले 150 200 में हो जाता था. अभी 250 300 थोड़ा महंगा है. गेल्या वर्षापेक्षा आता खूप कमी हा. खूप म्हणजे खूप कमी हा. आणि सध्या रंग कलरही सध्या वाढलेलो हा न्हू. रिस्पॉन्स कसो कितें आसा? आता म्हळ्यार ते तितके बरे ना गिरायक. कित्या खातीर म्हणटा तुमी गिरायक ना? ते म्हळ्यार ते मायने बी कांय ना सगळें सगळें बंद जालां. बंद बी जालें. आता सामकें गिरायक कांयच जायना आनी मार्केटान लोक भितर येयना आनी लोकांची लॉयदरी कमी जाल्या मार्केटान सामकी. बरें, कित्या खातीर दिसता तुका? गेल्या हे आतां तेंच्यांनी जो आतां हे सगळे बिजनेसां बंद केल्या, मायनी बंद केल्या, ते बारजे बंद केल्या, थोडे लोक कामाचे सगळे गांवांक गेले. तेन्ना हांगासर कांय ना. आतां देवा कडेन मागता आमी पांय पडोन बोणी जाल्या पुरो म्हणून. वेगवेगळी रेंज आसा भितर. तितून बलून्स आसा, मागीर हे टिफीन बॅग्स आसा, गन आसा, सिंगल पिचकारी आसा, मागीर वेगळी वेगळी हितून हें आसा, बार्बी डॉलाची पिचकारी आसा, मागीर मिकी माउसाची पिचकारी आसा, मागीर हे गन्स आसा. नामनेचे साहित्यीक आनी कोंकणी भाशे खातीर आजीवन वावुरपी उदय भेंब्रेक शेनवारा मडगांवां खासा दबाज्यांत भांगराळो गोंयकार जीवन सिद्धी पुरस्कार भेटयलो. राष्ट्रीय ख्यातीचो गुजराती साहित्यीक प्रोफेसर सितांशू यशचंद्र दबाजाक मुखेल सोयरो आशिल्लो. उदय भेंब्रे भोवमान समिती आनी भांगराळे गोंय अस्मितायन उदय बाबाच्या 75 निमतान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. माध्यम प्रश्नावेलें आंदोलन चालूच उरतलें अशी घोशणा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे फुडारी उदय भेंब्रेन शेनवारा मडगांव भोवमान सुवाळ्यात उलयतना केली. नामनेचे गुजराती साहित्यीक सितांशू यशचंद्राच्या हातान शाल, श्रीफळ आनी मानपत्र भेटोवन भेंब्रेचो भोवमान केलो. सदांच तूं दिखता आसुना, केन्ना केन्नाय तूं हाडटा, खेळा ते घडटा.
तश्यो हारी आमचेरय पडल्यात. जेन्ना विरोधक तत्वा कडेन तडजोड करता तेन्ना घडये तुजेर हार पडटा. तशी आमचेर हार पडल्या माध्यमाच्या प्रश्नाचेर. पूण आंदोलन सोंपूंक ना आनी ती सोंपचेंय ना. जर हे आंदोलन कोणाय एक दोन मनशांक लोकसभेची इलेक्शन लडोवपा खातीर आशिल्लें जाल्यार त्या लोकसभेची इलेक्शनां बरोबर मरता नाशिल्लें. पूण हे आंदोलन आसा एका तत्वा खातीर, एक युनिवर्सल सिद्धांत, जगान मान्य केल्लो सिद्धांत आमच्या राज्यान मान्य करचो आनी त्या प्रमाणे चलचें ह्या खातीर आंदोलन आशिल्लें. आनी तें अजून घडूंक ना. म्हणजे ज्या कारणा खातीर हो संघर्ष सुरू जालो, जें आंदोलन सुरू जालें, तें कारण जो मेरेन आसा तो मेरेन संघर्श चालू उरतलो, चळवळी जातल्यो आनी आंदोलनां जातलीं. मडगावच्यान प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.